आयच्या मिसाचें ते सवां ह्या परी आसात. जल्मा दीस आचरण करता हिल्डा फेर्नांडीस किरेंतावन, जोनाथन डिसोजा निर्मार्गा, जेकब डिसोजा निर्मार्गा, हेलेन मेरी मचादो मुडुबेल्डे आता मुंबई, रॉस्टन डिसोजा सुरतकल, डेनिस 70th बर्थडे, डोनावन एबिल करवालो बेंगलुरु, स्टेल्ला मोंतेरो पालदाने, अर्गामी सिता हेलेन डिमेलो वाशी, परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर अर्गामी सिता रोजिटा डिमेलो नवी मुंबई, खासगी राज्या पासत मिसिता अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतंगडी टावन. मरण पावुल्ल्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणी पासत मिसां दिता म्हयन्याचो उगडास देवादीन चार्ल्स सिक्वेरा ताने, सिसिलिया पिंटो वालेन्सिया, एंटनी वॉल्डो मुलुंडू, क्रिस्टीना वॉल्डो मुलुंडू, तेरेजा डिकोस्ता अंधेरी, एलिझाबेथ कार्डोजा ब्रह्मावर, दुसऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन सिसिलिया पिंटो बेलतंगडी, देवादीन विक्टर डिमेल्लो वाशी, जॉन मॅन्युअल तावरो वसाय, 11 वर्सांचो उगडास देवादीन एलिझा कार्डोजा सांताक्रूज, 7व्या दिसाचो उगडास देवादीन जॉन बर्बोजा कांजर, 10व्या वर्साचो उगडास देवादीन एडमंड जुलियस डिसोजा कासिया, 7व्या दिसाचो उगडास देवादीन लॉरेन्स रोड्रिगस, देवादीन कार्मिन लोबो वालेन्सिया, मॅक्सिम पिंटो गंजिमाटा, फेड्रिक मोनिस USA, एलिझा डिसोजा काद्री, अल्फोन्सो डिसोजा कासरगोडू, जेरी रोड्रिगस गोरेगांव, तेरेजा डिसोजा बॉम्बे, मॅथ्यू कार्लोस गोन्झाल्विस बॉम्बे, घरच्या आल्मा पासत मी सितात जेफ्री बेंगलोर टावन, पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासत मी सितात ग्रेटा डिलिमा मुंबई टावन, 6व्या वर्साचो उगडास देवादीन सेव्हरीन डिसोजा, बऱ्या भलायके पासत मी सितात रोमिटा फेर्नांडीस गोरेगांव आनी देवादीन आम्ब्रोस जाच्या आत्म्या पासत मीस नवी मुंबई टावन. ह्या त्या सवा सांगाता आमची कासकी त्या सवानी इराद्या पासोती आमी मागया. संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सशी पावल्या, अर्गा पाटो गायल्या, भली भेटोंक जमल्या. पाका वळखता सोम्या परता, काकू तामचे पाता, अर्गा पाटयता आधाला लयता, शांती तुझी मागता, शांती तुझी मागता. संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझे सशी पावल्या, अर्गा पाटोंक गायल्या, बरी भेटोंक जमल्या.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयच्या दिसा इगर्ज भाग्यवंतो मार्ताचे स्मरण करता. जेजूच्या मिसावांत संगात दिल्ल्या साबार दादल्या आनी स्त्रियां पैकी एकली जावन आसा मार्ता, मोरी आनी लाजरसाची भयण. जेजूक भोव लागशिल्लें आनी मोगाचें कुटुंब तें जावन आसलें. चरित्र आमकां अशें सांगता की जेजूच्या पुनर्जीवनपणा ह्या विशयी जावन स्वर्गरोहणा उपरांत मार्ता तिच्या भावा लाजरा सांगाता मार्सेलियस म्हणल्यार त्या गांवाक वचून जेजूची सुवार्ता तिणें परगट केली आनी निमाणें जावन थंयच ती मरण पावली. आयच्या दिसा ह्या भाग्यवंताचे उगडास आमी काडटा आसतना तिचें जिवीत आमकां एक देखीबरीत जिवीत जावन आसा आनी देवान आमकां हर एकल्यांक जेजूच्या मिसावांत भागीदार जावंक आपोवणें दिलां. जर तर ह्या मिसावांत आमी खरेपणी भागीदार जावंक ना, जेजूची सुवार्ता आमच्या जिविता मार्फत आमी परगट करूंक ना, जाल्यार देवा लागची आनी एकामेका लागचें बोगसणें आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बगे सदां सावका मुरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करून भाग्यवान मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखून सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सर्गा तुजे महिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो सत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता.
अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांव उलोव. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवक जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेसो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेसो. घालते बोळे तुमी जाया, म्हाका साथ तुमी दिया. पेल्याचे पाय मोगान धुया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया. मोग करूंक एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवक जावच्याक पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेसो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेसो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हण आयिल्ले. जेजू येता म्हण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव जाणां. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणां. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणां. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण म्हाका जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो सासणाक मोराचो ना. हें तूं सतमानताय? तिणें जाप दिली, होय सोम्या. संवसारांत येवचो आसलेलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमानतां. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमकां हर एकल्यांक मोरणाचें बें आसा आनी कोणाकच कोणी मोरोवंक तयार नात.
आनी कोणी मोरूंक तयार आसात जाल्यार तांकां एक बरें मोर्न मेळ्ळाजें म्हणली तांची आशा जावन आसा. आनी आमच्या कुटुंबांत कोणी मोगाची मनशां मेली जावंक पुरो घोव या बायल या भुरगीं या कोणी मोगाची मनशां मरण पावलीं जाल्यार आमचें जिवीत सगळें व्यर्थ जालें म्हण आमी चिंताव. हाच्या उपरांत आमकां कसलोच बुरवोसो ना, सगळें जिवीत इतल्यार अखेर जालें म्हणलें आमचीं बोगणां जावन आसात. असलेंच घडीत आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें मोरी आनी मार्ता तांकां आसलो एकलोच भाव लाजरूस आनी तो मरण पावलो आनी ताच्या मरणा सांगता मार्ता आनी मोरयेन चिंतलें जालें आमचें जिवीत इतल्यार अखेर जालें आनी आमी कित्याक जियोवचें. जेन्ना तांणी तांचो बुरवोसो सांडलो जेजू तांचे मदेगांत येता आनी तांकां एक नवो बुरवोसो दिता, तांच्या जिविताचें एक नवें अर्थ तांकां दिता. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या कुटुंबांत मरण येता आसतना हर एक फुटीन जेजूय आमकां असलोसो बुरवोसो दिता की आमचें जिवीत जावंक पुरो कुडीन हांगा अखेर जाता पूण आमकां आनी एक जिवीत आसा, आनी एक बुरवोसो आसा म्हणलें आमी जाणाव. हर एक फुटीन जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पिडा शिडा येता, वळवळ येतात, आमी मागल्लें मागणें देव आयकनातल्या वेळार केल्लें आमचें प्रयत्नान सुफळ जायनातल्या वेळार जर तर जेजू सरशीं आमी आयल्या खंडीत जावन जेजू आमकां आमच्या जिविताक एक नवो अर्थ दिता, एक नवो बुरवोसो दिता. आयच्या वांजेलांत 2 भावार्थाचीं सतां उगडापें जातात. पयलें जावन आसा मार्ता म्हणटा तूं जावन आसाय देवाचो पूत, या तूं जावन आसाय जेजू क्रिस्त आनी हें सत हांव सत मानतां. जें कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जो हांवच्या पत्रांतलें देवान संवसाराचो मोग केलो देखून ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें धाडलो. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो पुताचो मोग करता आनी जो कोण पुताचो मोग करता तो बापा थंय एकवटांत जियेता. आनी हें जावन आसा पयलें भावार्थाचें सत. जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा क्रिस्त आमचे सोडवणे पासतो, ताचेंच देवपण सांडून मनीस जावन ह्या संवसारी तो आयिल्लो. आनी दुसरें भावार्थाचें सत जेजून आज उगडाप केलें मार्ताक तो सांगता हांवच जावन आसा पुनर्जिवानपण आनी जो कोण म्हाका सत मानता तो केदींकच मरासो ना. आनी हें जावन आसा एक सत आमी हर एकलें जाणा मोगाळ भाव भयणो. जो कोण मनीस जावन जल्मालो या जल्म घेतलो ह्या संवसारांत ताका एक दीस मरोंक आसा. जावंक पुरो मनीस, जावंक पुरो मनजाती, जावंक पुरो रूख जडा जाणें जल्म घेतला ताणें मरोंक आसा. आनी तें मरण केदाळ येता, कशें येता म्हणलें आमी कोणूच नेणाव. तर मोगाळ भाव भयणो, ह्या सतांत ह्या भावार्थाच्या सतांत आमी जियेत आसतना जेजूच्या मोगांत आमी जियेवया. आनी जेजून आमकां हर एकल्यांक दिल्लें तेंच मिसांव ताणें मार्ताक दिल्लें, मार्तान तें मिसांव फुडें व्हेलें. तर तेंच मिसांव फुडें व्हरूंक भावार्थाच्या सतांत आमी दिसान दीस घट जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. उंडो गोवांचो हार्नायल्या स्वीकार कर बापा, वायंदाकाचो हार्नायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बाबा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमचे नेट्या सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. बापा भगवंत मार्ताचो उगडास करून तुजे महिमेच्या मनाक हो वाखणेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणयेची सेवा तुका मानू. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतोय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
श्रेष्ठशे गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पुवी सभा नव्यान बळान सुफोळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi darbaraso सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ तसो गोठ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटा पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमुखांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन धर्मदता भगेवन मारता आनी सवकाळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोन ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी.
सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदका कोळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखानांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकांत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसो हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां हांव तुका वेंगोवन दवरतां. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन जेजू तुजे थावन केदेंकच हांवें केदीकच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडे नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा ह्या यजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज तीर चंचल वस्तून तावन मेकळें करून तें गरजेचें एकच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोल दी. आनी बागेवन मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक ससनाक तुजे महिमेन बागी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत मागणें सर पदवेदारांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वका सोदून काडीशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या राजांत पावता
परिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता परिया